वीज खात्यातल्या कामचुकारांचेर जातली खर कारवाय. वीज मंत्र्यान दिल्या शिटकावणी. कामचुकारांचे लिस्टय आसा तयार. लॉकडाऊनात लोकांनी विजेचो गैरवापर केल्ल्याचोय मंत्र्यान केलो आरोप. दिल्लीच्या एका मनशाक मोबायलाक लागून वगडावचो पडलो जीव. 13 जणांनी मिळून दाणे वारावांनी फोडली तकली. दुसऱ्याक केला जखमी. पोलीस करतात फुडलो तपास. लॉकडाऊन पावला तिसऱ्या टप्प्यार. सोमार दिसा सोरो विकतो घेवपा खातीर लोकांनी केली गर्दी. राज्यभर दिसून आयली असली तशी गर्दी. दुचाकीचेर फाटल्यान बसतल्याक कंपल्सरी ना हेल्मेट. 4 चाकींतल्यान भोंवतल्यांकय मेळटली थाकाय. लोकांचे सेवेत 255 कदंबा देंवतल्यो रस्त्यार. मंत्र्यान दिले उतर. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. वीज खात्यातल्या सरकारी जावयांचेर म्हटल्यार कामचुकारपणा करपी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतले. वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. ह्या कर्मचाऱ्यांचे लिस्टय तयार आसा खंय. एक तर तेंचेर कारवाय जातली वा तांकां VRS घेवपाक लायतले. तशेंच लॉकडावनाच्या काळात लायटीचो गैरवापर केल्ल्यान लायटीच्या बिलांचेर कसलेच तरेचे कन्सेशन दिवचे नात अशें तो सांगता. पळयात. सिस्टम असो आसा की ताका तो लिडरशीप आसा. आमचो CM असो लिडर आसा बरो, आनी ताणें लिडरशीप दाखोवपाक जाय. म्हाका कांयच ना. हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटान म्हाका ताणें फ्री हँड दिलो. हांव ते सगळे आसा पळय एक तरी हांव CMाक सांगता की जे आमचे थोडे आतां हँडिकॅप्ड आसा ते काम करतली. कोण पडल्या, कोण थोडे बेबदे आसा आनी सोरो पिता. आतां ड्युटी सोरो पिना, रातचे पिता आनी मागीर काम ताका पोलार चडपाक मेळना. लास्टान ताका एसेंब्लीन हांवें तुका क्वेश्चन आसा खबर आशिल्लो. हांवें स्ट्रिक्ट सांगलें जे पर्यंत ते कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते वयर चडना ताका घेवचो ना. हांवें 25 जाणां घेवना. म्हाजे पद्दतीन हांव म्हजें काम करता. पूण आज पासून म्हाका तूं पळय जाता गव्हर्मेंटान सर्वंट काम करना काडलेलें म्हाका दाखयचें. हांवूय पळयता. हांव तेजे फाटल्यान लागता मागीर कशें करपाचें तें. पूण एक सिस्टम म्हाका करपाक जाय. हांव आतां CMाक नोट मूव करतलो की एक तरी आमचे जे स्टाफ आसा जे नॉन वर्किंग स्टाफ खूब त्रास जाता. तांकां इजी ते खंयचे पॉलिटिकल फोर्स येता, कोणाचो कॉल येता आनी ते हांगा तांकां वीक पोस्टींग दिता. आरे वयर चडना जाल्यार हांवें चडपाचें लायटीचेर. निलेश काब्रान पोलार लायट चडपाचें. तेणें काम करपाक ना ना ते पडला ते ताका हें जायना. तांकडे सिका आनी कितें आसा म्हूण तांकां ते स्टेशनाचेर घाल. तसलें करचो ना हांव. आज पासून करूं ना. आनी हेजे फुडें जे हांवें ऑलरेडी म्हाका दिसता फूल लिस्ट काडला की हे लोक काम करना. हांव CMाक आतां सांगपाचो तांकां तरी कंपल्सरी VRS दी. कितल्या जाणांची लिस्ट ते हांव शेअर आतां करूंक शकना. लॉकडाऊनाच्या काळात लोकांनी खूप वीज वापरल्या देखून घरातल्या लायटीच्या वापरा खातीर बिलांनी कन्सेशन दिवपाचो प्रश्नच येना अशें वीज मंत्री निलेश काब्राल सांगता. कांय जाणांनी जाल्यार पॉवर पॉयंटय वाडयल्यात आनी AC बसोवन घेतल्यात. हें सगळें परवानगी घेतले बगर जाला वीज मंत्री म्हणटा. तूं चिंत मरे डॉमेस्टीक हावसहोल्ड कनेक्शन घरा रावले लायटी फ्रीज सुद्दां चालू. म्हाका आतां लायफान प्रॉब्लम पडटा कितें जाला आतां घरा कडेन लोक रावता पळय तेणी इल्लिगल AC बी घातल्या. आतां कन्जम्पशन चड जावपाक लागल्या आनी फिडर जे घरचे फिडर वयता पळय ते ट्रीप जावपाक लागल्या. तिथे प्रॉब्लम जावपाक लागला म्हाका दिसनी. ओके. सो तांकां आनी कशें बेनिफीट दितले घराचे. घरा सगळे घरा आसा, घरा लायटी चालू. सो तांकां न्हू फक्त एक डॉमेस्टीक आनी जे कमर्शियल आसा अप्रूव्ड लोडा परस चड यूज करता. हय. अरे मागीर तूं कसो तांकां बेनिफीट दितलो. कमर्शियल कन्ज्युमर जे आशिल्ले तांकां मिनिमम डिमांड म्हूण आसता चार्जीस. त्या मिनिमम डिमांड चार्जीस ना करपा खातीर आमचे खुबशे रेप्रेजेंटेशन येयले. सो CM कडेन हांवें डिस्कस केला अँड सबमिटेड द फायल अँड CM इज पॉझिटिव्ह ऑन द नोट बट द डिसिजन विल बी टेकन इन द इवनिंग वेन ही हॅज अ कॉन्फरन्स अगेन विथ द ऑफिशियल्स. म्हणजे कशें तांकां बेनिफीट दिवंक शकता. सो मिनिमम डिमांड चार्जीस will be thought of by Honorable CM on giving benefits to all industry who were off in these 2 periods. कितें जाला प्रॉब्लम कितें जाला की मिनिमम डिमांड चार्जीस आर नॉट मेड बाय अस. आमी जे गोंयान इलेक्ट्रिसिटी करना वी आर ऑल्सो ब्रिंगींग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसायड द स्टेट आनी ते आमचे कडेन मिनिमम डिमांड चार्जीस घेता. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू गीव बॅक सो दॅट इट कॅन रिकवर्ड. सो आमी रेप्रेजेंटेशन केल्लें आसा मिनिमम डिमांड चार्जीस वेव ऑफ करपाक. पूण तो वेव ऑफ करपाचें अशें दिसना. फायंड सम सोल्युशन टुडे इवनिंग. आनी आमी जे नॉर्मली 1 तारखेक बील रेज करता फॉर आमचे जे मिनिमम डिमांड चार्जीसाचे लोक अरावंड कन्ज्युमर जे आसा म्हणजे हाय टेन्शन कन्ज्युमर ST कन्ज्युमर म्हणटा तेजे बील आमी रेज करूंक नाशिल्ले. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. गोंय ग्रीन झोनात पावला. ताका लागून राज्य सरकारान दुचाकी वयल्यान दोगांक प्रवास करपाक परवानगी दिल्या. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा दुचाकीचेर फाटल्यान बसप्यान हेल्मेट घालपाकच जाय अशें ना, पूण ताणें मास्क वापरप मात गरजेचें.
करपा दिना आमचे आसून आमी तुमकां एलाव करता अप्लाय करपा एक पॅसेंजर घेवन. दुसरो इश्यू आयलो फाटल्या बसतलो तो हेल्मेट घायल्यार तेच हेल्मेट प्रत्येक जो पॅसेंजर बसता तो ताका यूज जाता. आनी हे आमी जे मास्क घालता ते कितें मास्क घालून कितें फायदो तो म्हणपाक लागलो. हे मास्क घालून फायदो ना कित्याक क्रॅश हेल्मेट तरी घायले जाल्यार एक एक दुसरे वेगळे वेगळे लोक आसता. सो ताका लागून आमी डिसायड केला की फाटलो जो आसा ताका हे कोवीड हे जावचे पयलीं फाटले एग्जाम्ट आसतले. आमी फाटलो पिलियन रायडर आहा ताका क्रॅश हेल्मेट घालना जाल्यार जाता म्हणून हांवें तांकां सांगलें रिलॅक्सेशन आमी तुमकां दिता. But they will have to wear a mask. दे विल हॅव टू वेअर अ मास्क. मास्क इज कंपल्सरी. कदंबा बसींनी परतून भौशीक येरादारी सुरू केल्या. कदंबा येरादारी महामंडळान लोकांचे सोये खातीर 225 बसी रस्त्यार देंवयल्यात. पूण ह्या बसींतल्यान फकत 50% सिटां भरपाक मेळटलीं. खाजगी बसी बस स्टँडांचेर पार्क करून दवरिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सोशल डिस्टन्सिंगाचो भाग म्हणून एका सिटार फकत एकल्याकच बसपाक मेळटालें. प्रायवेट ना अजून तुमचेच चालू आसा. आमचेच चालू आसा. कशें कितें सिच्युएशन आसा की लोक कशें कंट्रोल जाता? लोक म्हणजे आयच्यान न्यू स्टार्ट केला सिस्टम. सकाळी 7 ते सांजे 7 पर्यंत कळ्ळें. आनी जे पयलींचे टायमींग आशिल्ले पयलीं जितले आमचे टायमींग आहा तितले गाडी स्टार्ट केले. सगळे बसी हय हय कसा रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स बरो आसा. कितले पॅसेंजर घेता तुमी? पॅसेंजर 14 नाल्यार 19 अशें. हय जशी कॅपॅसिटी आहा बसी ते एका सिटार एक पॅसेंजर. शेजार राज्यांतल्या लोकांक पावोवपा खातीर कदंबाचो वापर जातलो. पूण ते खातीर जिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी मेळपाची उरल्या. We will operate in the nearby state like Kerala, Andhra, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra. Gujarat maximum. because there are number बिहार of बी ते Bihari डिस्टन्स कमी चड आसा आनी ते परवडपाच्यो ना गाडयो. इट टेक्स अराउंड 6 days फॉर ऑपरेशन. वचपाक 3 दीस आनी परत येवपाक. आनी ड्रायव्हरांकूय थंय जेवणाचे तेजे प्रॉब्लेम आसा. सो इतले लॉंग डिस्टन्स वी मे नॉट गो बट नियरबाय स्टेट्स वील ऑपरेट. वी हॅव परचेज मशीन्स. आमी ती बरोबरच गाडये वांगडा दिता सॅनिटायझेशन करपाक. सो वेन वी कम फ्रॉम दॅट सायड बिफोर एंटरिंग गोवा वी सॅनिटायज अँड देन वी एंटर दी गोवा. फोंडेच्या प्रवाशांक मात बरोच वेळ कदंबाची वाट पळोवची पडली. ताका लागून ते बेजारिल्ले. पळयात तांचें म्हणणें. 5 आयला पण आता एकूय बस ना. मडगावच्या बस येऊन अजून मडगावच्या येऊन 4 वाजले. प्रॉब्लेम बरं आहे. 7 ते 7 म्हणून सांगल्या. 5:30 मडगाव बस ना. 4 नंतर बस अजूनही आयलीच ना. मॅनेजरांचो फावर घेवन आमी हांगा आतां 4 घेवन रावल्या. फावर कितें उरची आनी हें सोशल डिस्टन्सींग. तुम्ही कामा गेल्ले 4 घेवन राविले. कोण वचपाचे तुम्ही? परत हांगाच आसा. कोण वचपाचे? मडगाव एकूय बस ना. वास्को गेली 3 बसी. सावड्डे 3 गेली. गावणे 2 गेली. मडगाव ना. 4 गेल्ली काय खबर ना म्हाका. 4 हांव पावल्या. ही बस मध्ये वता ना. वाळपय मडगाव बस ना तुमकां. 4 आयल्या हांगा. आमचे खबराकार वास्कोच्यान हिरू महाले, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आणि फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आपापल्या राज्यांनी वचपा खातीर गोंयांतल्या स्थलांतरीत कामगारांनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन नोंदणी केल्या. भायल्या कामगारांक तांच्या मुळाव्या गांवांनी वचपाक सरकारान परवानगी दिल्या. हे खातीर तांकां अर्ज करून तांची म्हायती भरून दिवपाक सांगल्या. श्रमिक एक्सप्रेस हे खाशेले ट्रेनीची त्यांच्या खातीर तरतूद केल्या. भारतीय रेल्वे तांकां 85% सवलत दितली जाल्यार राज्य सरकारांनी उरिल्ले 15% दिवचे पडटले अशें भाजपाचो म्हणयारो संबीत पात्रान सांगला. रेल्वे मिनिस्ट्रीन परमिशन दिवपा जाय. 2 ट्रेनी आसा. आमकां सगळो रिकॉर्ड मेळ्ळो पण खंयची पयली ट्रेन सोडप तें चल्लां. सगळें जाल्या उपरांत एखाद्या 2 दिसाच्या भितर पयली ट्रेन सोडली वयतली. ओके. कितले मायग्रंट्स रेजिस्टर जालाय? आयज तर म्हाका दिसता 80,000च्या वयर पावले. की तांकां इंस्ट्रक्शन दिलां की तेंगे ऑफिसरांक की तुमी ऑनलायन करा म्हणून. जेन्ना ते ऑनलायन करपाक शकता जे लेबरान ऑनलायन करपा जाता जाल्यार ते आनी आंगेपण आशिल्ले न्ही. सो तांकां म्हाका दिसता कलेक्टरान तांकां एक टेबल जावं तांकां एक स्टाफ एक्सेस स्टाफ आहा आमचे कलेक्टर गव्हर्मेंटा कडेन. सो तांकां तो स्टाफ धरून तांची फॉर्मां भरून दिवपा जातालें.
ना जाल्यार तांकां फॉर्मां तर दिया. सो तांकां वेबसायट तांकां कांय खबर ना, ऑनलायन वेबसायट खबर ना. सो ते मायग्रंट कशें करतले. आज म्हाका सकाळी 9:30 सकाळी येवन आशिल्ले, अजून पासून तेंगेले कांय प्रोसेस जायना. सो आतां पळोवपाक गेल्यार एक आमचो हांगाचो एक भुरगो गांवां वचपाक सोदता कोल्हापूर, तेजो बापूय मेला आनी एकटोच तेजो चलो आनी ताका उद दिवपाक अग्नी दिवपाक कोणना. सो फक्त तेजो एकटोच चलो दिवपाक शकता. तर आतां ताकाय परमिशन मेळना. हेजेर म्हाका प्रमोद सावंतान, आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमान हेजेर कितें तरी दखल घेवपा जाय आनी आमच्या कलेक्टराक एडवायज करपा जाय की तांकां बरें सारको इजी प्रोसेस आतां दिवचो. आंध्र प्रदेशाचो नोंदणी नंबर आशिल्लें वाहन पळयल्या उपरांत आनी तातूंतले प्रवासी बागांतल्या एका गेस्ट हावजात रावल्यात अशें कळटकच बागा कळंगुटे मातशे कफूसांव जाले. पळयात. आयज हांगासर हैदराबादसून 2 गाडयो येयला, त्यो बी प्रायवेट व्हेकल आनी तेंच्या वांगडा म्हाका दिसता फॉरेन ट्युरिस्ट आहा. एक्चुली तांकां दाबोलीमसून फ्लायट आहा आनी तेंचे पासीस जे आसा ते हैदराबाद टू गोवा दाबोलीम आनी बॅक. 3 तारखेर तांकां ते येयला ते आनी 6 तारखेर तांकां परतो पावूंक जाय. आनी ते दाबोलीमसून हांगासर पावले आनी तेन्ना हांगासर आमच्या लोकलांनी तेंचे ते गाडयो पळयल्यो आनी हांगासर मातसो अलर्ट जालो आनी लॉकडावन एक्सटेंड जाला आनी पुलीस कंप्लेन केल्या आनी हांगासर पुलीस येयला आनी ते आतां सद्या कारवाई करता. तेचेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी बेगीन ताबडतोब एक्शन घेवचें, कारण तेंच्यांनी अगर जर तर पॉझिटीव कॅरी केला जाल्यार आमच्या वाड्याक धोका जावंक शकता. आनी जसो आमच्या सीएमान आमचो ग्रीन झोन डिक्लेअर जाल्लो आसा तेकाय धोका जावंक शकता. तेका लागून बेगीनच्या बेगीन हेचेर कितें ते तांकां चॅकींग करून तांकां हांगासरसून शिफ्ट करचें. आमचे खबराकार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमारा कळंगुटे जाल्ले खुनाचे केशीत 13 जाणांक धरल्यात. 35 वर्सां पिरायेचो शमशाद मलीक हो मूळचो दिल्लीचो. कळंगूट मार्केटान लोकांच्या एका चोम्यान पयशे आनी मोबायलाक लागून ताका जिवेशी मारलो. 23 वर्सां पिरायेचो सुमित जयस्वाल हो मूळचो दिल्लीचो. कळंगूटच्या खाजगी शेकात तो वेटर म्हूण काम करतालो. वादावादी जाले उपरांत 15 ते 17 जाणांनी मेळून ताका लोखणाचे पायप आनी दाण्यांनी बडयलो. ताचे तकलेक गंभीर जखमो जाल्यात. ताचे बरोबर काम करपी उत्तर प्रदेशच्या शमशाद खान मलिकाक मात तांणी जिवेशी मारलो. मोबायल फोन आनी कांय हजारांक लागून ताका जीव वगडावचो पडलो. उपरांत पर्वरीचो SDPO एडवीन कुलासो बरोबर उत्तर गोंयचो SP उत्कृष्ट प्रसून ते सुवातेर गेले. कळंगूटच्या पुलीस निरीक्षकाक तांणी गरजेच्यो सुचोवण्यो दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वेर्णा पुलिसांनी आयतारा 63 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक साकवाळचे पोरणे चर्ची कडेन भांगेची झाडां रोयतना धरलो. वेर्णा पुलिसांनी भांगेची झाडांय जप्त केल्यात. वेर्णा पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण इरेन रॉड्रिक्स हो आपल्या घरा कुशीक बेकायदेशीरपणान भांगेचे पीक काडटालो. 3.762 ग्रॅम वजनाच्या झाडांचें मोल 3,76,000 इतलें आसा. सांकवाळचे पोरणे चर्ची कडेन ताचें घर आसा. पुलिसांनी ताका अटक केल्या. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 17 वर्सां पिरायेच्या सान भुरग्याक सोमारा सांज वेळार चिंचणी साळ न्हंयच्या तळेबांद वाठारांत बुरून मरण आयलें. भुरग्याची कूड अजून मेळ्ळी ना. पुलिसांनी तपास काम चालू दवरला. फोन मारलो, हांव वॉर्ड मेंबर हिंगाचो जो भुरगो बुडला तो मुगे वॉर्डान तो म्हूण हांव थिंग पळोवपा आयिल्लें आनी म्हाका खबर मेळ्ळा तो 2 o'clock बुडलो म्हूण हिंगा. आनी सदां हो भुरगो गरोवपा येवपा खंय हिंगा म्हळ्यार तो उदक कितें चोवपा गेलो तेन्ना तो थिंग भितर गेलो खंय. हांव थिंग पुलीस येयलो आहा आनी फायर फोर्स आसा आनी आमगे गांवचे भुरगे हिंगा ताका सोदताय. अजून बॉडी मेळूं ना. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लॉकडावनाच्या 3ऱ्या टप्प्यात लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. हेचो वेवस्थीत फायदो घेत कांय जाणांनी सोमार दिसा होलसेल आनी रिटेल दुकानां वयल्यान सोरो विकतो घेतलो. सोरो विकतो घेवपा खातीर लोकांनी दुकानां भायर लायनी लायल्ल्यो. कांय कडेन लोकांनी मास्क घालून तशेंच सोशल डिस्टन्सिंग पाळीत सोरो विकतो घेतलो.
लॉकडावन 17 मे मेरेन वाडोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान शुक्रारा घेतिल्लो. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून ग्रीन झोनात सोरो आनी हेर वस्तू विकपाक गृहमंत्र्यान मान्यताय दिल्ली. तशेंच एका वेळार 5 परस चड मनशांनी सोऱ्याच्या दुकानार एकठांय येवचें न्हू अशी सुचोवणी दिल्ली. उपरांत गोवा 365ची टिमीन भोंवडी काडून हे विशीं म्हायती मेळयली. पळयात. सोशल डिस्टन्स आमी 1 मीटर फॉलो केल्लो आसा. दुसरी गव्हर्मेंटान जे आमकां जे रुल्स सांगल्या त्या प्रमाणे आमी सगळे एक मिटराचेर शेअर करून दिल्ले आसा. तसो आमकां टायमींग सकाळीं 9 ते सांजचे 6 वचून दिल्लो आहा. तो आयच्यान स्टार्ट आमी फॉलो करतले. लास्ट 40 days आमी शॉप क्लोज आशिल्ले आनी आयज सकाळींच्यान बेगीन आपण लायनी लागलो. लोकांक मास्क घातले शिवाय आमी सोरो दिवंक शकना. तशें स्टाफ हांव 50% स्टाफ आहा म्हाजे कडेन आनी ताका प्रत्येकाक मास्क दिल्ले आसा. लोक जे येता ताका विदावट मास्क सोरो दिना आनी आयज लोकांक संवय जाल्ली आसा. आमचे शॉप तर 40 दिसान उगडले जायत तर लोकांक संवय जाली मास्क घालूनच सोरो बाकीचो वेपार घेवपाचो. ग्रोसरी शॉप आनी खंय गेल्यार लोक मास्क घालता म्हणटकूच सोऱ्याचे आनी आमी स्पेशल लोकांक सांगचें पडना. लोक घालूनच येयना. गर्दी सकाळीं उगडना फुडें लायनी लागल्यो आनी त्यो सकाळीं 9 ते 12 पासून लायनी लागल्यो. आतां नॉर्मल जालें आनी ट्युरिस्ट नासल्या कारणान सेल फक्त लोकल न्ही. लोकल सेलाचेर आमी सद्याक बिजनेस करता. फक्त लोकल सेल ट्युरिस्ट घेवपाचें ना. आनी लोकल सेल कितें सगळे कोण घरा व्हरून घेवपाचे तसलेच. ते बार्रां बंद न्ही. बार्रांवाले कोण ना. पूण घरा व्हरपी ते आपल्या लिमिटाचेर व्हरतले. तसो सोऱ्याची सामके लोक तुटून पडटाले तशी वायन शॉपां उक्ती आसून धंदो जाता असो ना. वायन शॉप सगळी उक्ती जातली पण लोक घरा व्हरपाक 6 बाटल्यो बियर, 1 बॉक्स बियर जावं 1 बाटली 2 बाटली ज्यो बॉक्सांनी व्हरताले ते आमची गिरायक ना. कालूच आमकां परमिशन मेळ्ळा ओपन करपाक वीथ किपींग डिस्टन्स ऑफ 6 feet. सगळे लोक मेंटेन करता आनी ते आमकां सपोर्ट करता. आमी तांकां करता आनी आमी सगळ्यांक स्टाफांक आमच्या मास्क दिला. लोकूय मास्क घेवन येता तांकां लिकर. आमचो हांगा बोर्ड आसा नो मास्क नो लिकर आनी प्रॉपर सॅनिटायज कस्टमरांक आमी सॅनिटायझर वापरपाक सुद्दां आमच्या स्टाफांकूय दिता. आनी गर्दी पडटा. आज फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 30-35 days जाले आमची बंद आसा. सो आज भरपूर गर्दी आनी लोक बरे भशेन अशेंच घेवचे आनी आमी अशेंच मेंटेन करतले आनी अशें खूब दीस चल्ल्या पुरो अशें हांव मागतां. तसे गिरायक तसे मोठे प्रमाणात जावना कारण कारवाले टोटल बंद आसा. सगळे चडशे आमचे कारवाले धरताले न्हू आनी आवटसायडर ट्युरिस्ट कोण ना. ते आमी गिरायक आमचे खूब कमी जाले. तशें पळोवपाक गेल्यार मार्केट बरें कमी आसा. कमी आहा म्हणजे पयलीं जाता तशें जायना. आयज जालें म्हणून फाल्यां जावपाचें ना अशें आसा. कारण कितें आसा थोडे मातशें आशिल्ले तशें की म्हाजे आज कितलो टर्नओवर जालो तुमगेलो? आयज तसो एक 20,000 30,000 20,000 जालो. अशी पयलीं चड जाताली न्ही ना. पयलीं म्हणल्यार कमीच. आतां मातशी हे खातीर मातशी लोकांनी हें केलां. आयज ओपन केलो म्हणून मार्केट तशें ट्युरिस्ट ना न्हू. ट्युरिस्ट सगळे पणजेच आसता. ओके म्हणून तरी सुद्दां कितें आमकां कोणी ट्युरिस्ट ना जाल्यार असो मार्केट वाडटा ना. तशें कोण ना. 2 कोटी राष्ट्र. नांव कितें तुजें? आनंद नायक. थँक्यू. सोमारा भारत लॉकडावनाच्या 3ऱ्या टप्प्यात पावलो खरो पूण गोंय ग्रीन झोन म्हूण घोशीत केल्या उपरांत परत आसा ते स्थितीन येवपाक लागला. गरज नासलेली सगळीं दुकानां उक्ती केल्लीं आनी लोकय गर्दी करून कामार वयताना दिश्टी पडटाले. पळयात. गोंयान लॉकडावनाच्या 3ऱ्या टप्प्यात प्रवेश केला. सगळीं सरकारी कार्यालयां उक्तीं आसलीं जाल्यार कांय खाजगी कचेऱ्यो उक्त्यो दिसल्यो. वाहनांची गचमुड्डी आसा तशी परतून दिसपाक लागली. मार्केटां बंद जाल्यार राबित्याच्या इमारतींतलीं दुकानां उक्तीं आसलीं. फक्त कड्डणच न्हू जाल्यार हेर वस्तू विकपी दुकानांय उक्तीं आसलीं. पूण पणजी मार्केटा भायलीं सगळीं दुकानां मात बंद आसलीं. नुस्त्या बाजारांत लेगीत कांय थारावीक नुस्तेकारच दिश्टी पडले.
सच्चेवरी मार्केट गर्देन भरिल्लें दिसलें ना. पळयात. कलेक्टरान आमचे जे आमचे मागणे आसा कितें आमी कितें रिक्वेस्ट केल्या ताजेर आमी विचार करता आनी तुमकां आमी मार्केट ओपन करपाचो एक मुभा दिता, चान्स दिता अशें आमकां सांगलें. पण आमकां जो पर्यंत गायडन्स येना तो पर्यंत तुमकां आमी ओपन करून दिवपाचें ना. जेन्ना गायडन्स येता तेन्ना तुमकां आमी फोन करून सांगतले की बाबा तुमी ओपन करचें काय ना करचें. तशें त्या प्रमाणे कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमकां काल तेंचो मॅसेज आयलो की तुमी मार्केट ओपन करूं शकता. पण मार्केट जर ओपन करतले जाल्यार तुमकां सोशल डिस्टन्सींग हें पाळचें पडटलें. प्रत्येक वेपाऱ्यान सामान किंवा हे आसा ते भायर लावंक मेळपाचें ना. तुमी ते तुमच्या शटरा भितर लावचें. तशेंच सोशल डिस्टन्सींग एक मिटर किंवा 6 मिटरा प्रमाणे तुमी डिस्टन्सींग दवरचें. तशेंच जे दुकानां जी आसा ती वांगडा सगळीं ओपन करूंक मेळची ना. तुमी ते एक डिस्टन्सींग आसा ते तुमी बरोबर पाळचें आनी त्या प्रमाणे तुमी दुकानां ओपन करची. आमकां मेयरान मॅसेज धाडलो की तुमी आज मार्केट सांगल्या प्रमाणे ओपन करूं नाका. आमी तुमकां गायडलायन्स दितले आनी त्या गायडलायन्सा प्रमाणे तुमी तें मार्केट ओपन करचें. तशें आयज कॉर्पोरेशन मेयर तशेंच कमिशनरा कडेन आतांच मिटींग जाल्लेली आज 12 सुमार. त्या मिटिंगे प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें की तुमी एक चार्ट करात तुमकां कशें जाय तें. त्या चार्टा प्रमाणे आमी ते पळयतले कशें बसतात आनी त्या प्रमाणे तुमकां आमी बसोवंक दितले. त्या प्रमाणे आमी आयज आयज जे बाजारांत वेपारी आसा ते आयज सकाळी दुकानां उक्ते करपाक येयल्ले. पण आमी तांकां आयज उक्ते करूंक दिवना. आयज टोटली मार्केट बंद आसा. फाल्यांच्यान जी गायडलायन्स मेळटले आनी कॉर्पोरेशन तशें कमिशनर जी कितें ऑर्डर काडटलो आनी त्या प्रमाणे दुकानां आमी उक्ते करपाक तयार आसा. तशेंच आमचे वेपारी सुद्दां हाका सगळे तयार आसा. आज तेंच्यांनी आमकां सांगलां की तुमचें कितें प्लानिंग आसा आनी तुमचें कितें हें आसा तें आमकां सांगा आनी आज सांजचें तांकां आमी व्हरून दाखयतले कशें कितें करपाचें आनी तेजें डिस्कशन करून ते आमकां फाल्यां ओपन करून दितले. सोमार दिसा म्हापशेचें मार्केट उक्तें केलां. पूण सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेनच दुकानां उक्तीं आसतलीं. रस्त्या कुशीक बसून माल विकतल्यांक विशिश्ट अंतर पळावपाक लायिल्लें. इतलेंच न्हय, बाजारा खातीर येयल्लीं गिरायकांय आपूण जावन सोशल डिस्टन्स सांबाळटाले. आमकां गायडलायन्स घातल्या आनी त्या गायडलायन्सीन आमी आमची दुकानां ओपन करपाक सुरवात केल्या. आयज सोमार दिसा 50% दुकानां ऑलमोस्ट ओपन जातात. थोडी दुकानां जावंक नात काही कारणामुळे वेपाऱ्याक कम्युनिकेशन जावंक नासतलें. म्हणल्यार 50%च्या वयर दुकानां ओपन जावचीं ना. म्हणल्यार सबसिक्वेंटली इल्ले परफॉर्मन्स पळोवन आमचे गायडलायन्स आमी फॉलो करता काय ना ते पळोवन चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो तेणें सांगलां की आपूण सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली जर इम्प्लिमेंट करता आनी जर फुटपाथी सगळ्यो जर दुकानदार क्लियर दवरता जाल्यार आपूण बाकीचे शॉपां बी ओपन करपाक दिता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.